ऍक्च्युली हांवें गिवन थ्रू टू दोन आमी दिल्या, तीन ऍक्च्युली तीग जाण आशिल्ले. म्हणजे एक आशिल्ले IMA चे ग्रुप आशिल्ले, दॅट वील हॅव टू आस्क फॉर द IMA डॉक्टर तुमस्कार. एक आशिल्लो हांवें म्हजें पर्सनल दिल्लें एज अ डॉक्टर. आनी एक आमी मेडिकल सेला तर्फे आमी डिस्कशन करून की वॉट आर द इश्यूज, दोतोरांचे इश्यू आहा ते बजेटान येवंक शकता अशें. तातूंत आमी जे मेडिकल सेला तर्फे दिला ते हांव पयलीं उलयतां. तातूंत आमी हेल्थ टुरिजम मागिल्लें की आमचे मेडिकल टुरिजम म्हणटात, पण नथींग इज हॅपनिंग. सो आमी सांगलें की कितें तरी समथींग एक्टीव कितें तरी जावपाक जाय. यू हॅव टू हॅव सम नोडल ऑफिसर एंड ऑल. सरान सांगलें की तुमी तुमचे एक ग्रुप करा म्हणून, आनी यू मेक अ कमिटी. आपूण ताका आपलो एक मनीस दिता आनी हाव यू कॅन गो हेड ते तुमी एक रोड मॅप करा आनी यू कम बॅक टू मी म्हणून. सो दॅट मे बी आतां IMA तर्फे ऑल्सो जातलें की ते आमी एक 7-8 दोतोरांचे एक हे करून तांचो एक गव्हर्मेंटाचो एक मनीस भितर एकदम टुरिजमाचो बी कोण आसा जाल्यार ते वी कॅन गो हेड विथ दॅट. सो ताणें सांगलें ही इज ऑल फॉर इट म्हणून. आनी वी शूड युटिलायज इट मोर स्पेशली फॉर आयुष, जे आमचे म्हणजे तांचे आसता आयुर्वेदीक आनी ऑल, ताका प्रमोशन दिवपाक कलर आसा. दुसरें आमचो मोस्ट इम्पॉर्टंट इश्यू आसलो तो DDSY स्किमीचो. DDSY स्कीम आतां जाल्याक 7 वर्सां जालीं, अजून पर्यंत ताचें रिव्हिजन जाल्लें. ते प्रायस तेन्नाचे आहा, 7 वर्सां फाटले सेम प्रायस वी आर कंटिन्यूइंग, विच इज द सगळ्यांचे प्रायसीस वाडिल्ले आसा. सो वी हॅव रिक्वेस्टेड हिम टू अपॉइंट सम कमिटी अँड स्टडी द मॅटर म्हणून, विच ही सेड ही वील डू इट. दुसरे आमचे पयशे जे टायमार मेळनाशिल्ले, 6 म्हयन्यांनी 8 म्हयन्यांनी मदीं मदीं पयशे मेळटा, ते सुद्दां ताणें सांगलें की गिव मी 2 मंथ्स म्हणून, आय वील स्ट्रीमलायन द प्रोसेस म्हणून. स्पेशली MSMEच्या अंडर बी ते जावंक शकता, सो दॅट एवरी मंथ जर पयशे मेळूंक शकता हॉस्पिटलांक, दॅट इज अ पॉसिबिलिटी जावंक शकता. देन मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज दॅट आमची खुबशी लायसन्सां घेवची पडटा आमची. म्हणजे ते एअर आसता, वॉटर आसता, मागीर पोल्युशन आसता, मागीर बायोमेडिकल. सो एक वन टायम अशें वन विंडोचेर एक क्लियरन्स जावंक शकता, जाल्यार तो एक सांगला ही वील लूक इन टू द मॅटर म्हणून. मागीर आयुर्वेदीक हॉस्पिटल्स टू बी एम्पॅनल अंडर DDSY म्हणून तांची एक मागणी आशिल्ली, ती आमी सांगल्या एज अ मेडिकल सेला तर्फे. नर्सींची शॉर्टेज खूब आहा, सो नर्सींची कॉलेज जर आनी कितें वाडोवंक शकता, गव्हर्मेंट सिट्स वाडोवंक शकता, सो दॅट मोर नर्सीस आर देर. बिकॉज आमचे हॉस्पिटलां वाडत आसा आनी द नीड फॉर नर्सीस इज एक्यूट, सामकी शॉर्टेज आसा. आनी मागीर आमकां बेड वाडयतलो जाल्यार आमकां स्टाफ मेळना, सो अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. मागीर सेकंड 108 जी सर्वीस आसा ती फक्त गव्हर्मेंटा कडेन व्हरता सगळे पेशंटाक. इवन इफ द पेशंट वॉन्ट्स टू कम इन अ प्रायव्हेट सेक्टर, दे टेक इट टू द गव्हर्मेंट सेक्टर. सो आमकां मागीर ट्रान्सफर पेशंटाक करपाक बी खूब त्रास जाता. पेशंटाकूय त्रास जाता, बिकॉज ट्रॉमा आसता, ताका दुखता, ताका थंयसून GMCन व्हरप, मागीर थंयसून हांगा हाडप. सो इफ द पेशंट इज विलिंग, ताणें एक सही मारली जपत थंय, जाल्यार ही शूड बी एबल टू ब्रिंग हिम वेर एवर ही वॉन्ट. आमी ताका अफोर्ड ना शिफ्ट करपाक, बट सपोज 108 खंय गेली ट्रॉमा वाडपाक, ताणें सांगलें तुमकां खंय वचूंक जाय, ताणें सांगलें प्रायवेटान वचूंक जाय, जाल्यार प्रायवेटान हाडलो, सिग्नेचर घेतली, यू कॅन ड्रॉप. आनी दे कॅन बी चार्ज ऑल्सो. सपोज तूं प्रायवेटान वता जाल्यार तुमी चार्ज एक सिस्टम सुद्दां लावल्यार देर इज नो प्रॉब्लेम. बट एवरीबडी तुमी GMCनूच व्हरतले ऑर गव्हर्मेंट सेक्टरून व्हरतले, दिस इज लिटल रॉंग कन्सेप्ट. सो ताणें सांगलें ही वील लूक इन टू द मॅटर. बट मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग विच आय वॉन्ट द गव्हर्मेंट टू डू इज द इंडस्ट्री स्टेटस फॉर हेल्थ केअर हॉस्पिटल्स. आता आम्ही कशा आम्ही इंडिव्हिज्युअल अशी चलयतात, बट हेल्थ केअर इंडस्ट्री इज अ ह्यूज इंडस्ट्री. पण ताका इंडस्ट्रीजो स्टेटस दिलो जाल्यार ताजे बेनिफिट्स आर देर इन टर्म्स ऑफ सबसिडीज मेळटा केन्ना केन्ना. आमकां उदकाक मातशें रिबेट मेळूंक शकता. इलेक्ट्रिसिटीचे आमकां प्रायसीस जे आतां कमर्शियल लेवलचेर आहा ते मातशे कमी जावंक शकता. प्लस बाकीचे MSME आनी हे जे सगळे स्ट्रक्चर आसा ते इंडस्ट्री जर आमकां स्टेटस दिलो फॉर हेल्थ केअर हॉस्पिटलांक, जाल्यार दॅट कॅन बी ऑफ हेल्प जावंक शकता. हे आमी सगळे मेडिकल सेला तर्फे दिलां. हांवें एज अ पर्सनल आय हॅव गॉन इन टू द डिटेल्स ऑफ दीस, आनी म्हाका दिसता की गव्हर्मेंट शूड इन्वेस्ट मोर मनी इन द रिसर्च पार्ट. आमी खुबशे पळयता, आमी फक्त ट्रिटमेंट हॉस्पिटलां घालप, प्रिव्हेंशन आमी करतात म्हणटू, पण रिसर्च ना. इतके आमी काम करता, पण नथींग कॉन्क्रीट बरे रिसर्च आमच्या सायडीकसून कांय येना. सो हांवें आज फॉर रिसर्चा खातीर तातूंत हांवें 3 तरेचे घेतले रिसर्च. एक हांवें सांगलां की एक इंटिग्रेटीव आमचो बोर्ड कर म्हणून. इंटिग्रेटिव्ह मेडिकल बोर्ड म्हणजे कसो, तातूंत आयुर्वेदीक आयले, होमिओपॅथी आयले, आयुर्वेदीक आयले, आयुष सगळे आयले, आमचे एलोपॅथी दोतोर आयले. आता कशें जाला, एलोपॅथीचो सेपरेट, आयुर्वेदीक सेपरेट, होमिओपॅथी सेपरेट, सगळ्यांचो सेपरेट सेपरेट आपले आपले युनिट्स आसात. IMA कशें आहा तशें. बट सपोज गव्हर्मेंट टेक्स अ लीड अँड ब्रिंग ऑल दीस डॉक्टर्स टुगेदर. कित्याक वयरसून मोदीचें ऑल्सो विजन आसा की वी शूड ब्रिंग ऑल दीस सिस्टम्स टुगेदर म्हणून. ते जावंक शकता प्रोवायडेड देर इज अ बोर्ड विच सिट्स रेग्युलरली, मीट्स रेग्युलरली. एक पेशंटा कडेन डिस्कशन केलें, पेशंटाक बाबा हे तूं असो ट्रिटमेंट करूं शकता, तूं असो करूं शकता, अशें करून मातशें लागीं हाडपा खातीर तो एक कर सांगला. ताका हांवें सांगलां की 10 lakhs ताचो दवर बजेट म्हणून वर्साक.
एक 10 लाख गोंयांत ना खंयच ना ते एक्चुअली देर इज नो बोर्ड लायक दीस सो गोवा मे बी द फर्स्ट वन टू इफ सीएम एग्रीज फॉर दॅट देन सेकंड इम्पॉर्टंट पार्ट हांवें सांगला की कॅन्सर रजिस्ट्री आमचे कडेन ना प्रत्येक जण आपापले एक्सपिरियन्सा प्रमाणे सांगता गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणटा ते आपलो एक्सपिरियन्स मागीर हेल्था कडेन एक दुसरो आसा आयसीएमआर आपलो तिसरो डेटा दिता आमी आमकां कितें येता ते आमच्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे आमी नंबर सांगता बट एक्चुअली नंबर सारको ऑथेंटीक नंबर आमचे कडेन ना सो ताका कॅन्सर रजिस्ट्री आसप ही सामकी गरजेची आनी ताका हांवें सांगलें की अरावंड 10 lakhs ची गरज आसा म्हणून लास्ट इज इम्पॉर्टंट हांवें परते सांगता आमकां एक कोहॉर्ट स्टडीची गरज आसा कोहॉर्ट स्टडी म्हणजे कितें 1 लाख पॉप्युलेशन एट रँडम आमी घेतले ऑर स्टॅटिस्टिकली सिग्निफिकंट घेतले 1 लाख 15 लाखांतले 1 लाख आणि 1 लाख पॉप्युलेशन वील स्टडी देअर एव्हरीथिंग तांचे ब्लड टेस्ट तांचे हायट वेट तांचे ओबेसिटी स्टेटस तांचे जिनॉमिक स्टडी तांचे लिपीड प्रोफायल तांचे प्रेशर बीपी ते घरान कसले जेवण करता कितें खाता वॉट इज द स्ट्रेस लेवल तांकां कितें आसा तांचे कडेन कितें अबाउट वॉट इज दर फायनान्शियल कितें हे सगळें मेळून आणि फॉलो देम फॉर नेक्स्ट 20 years 20 वर्सां फॉलोअप करपाचे अशें न्ही की आयज केले आनी तांकां सोडून दिले म्हणून सेम पेशंट मनीस हॅज टू बी फॉलोड फॉर 20 years हातून कशें जातलें आमकां ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजीस वीच इज रायझींग डायबिटीज हायपरटेन्शन एक 5-6 वर्सांनी आमकां कॉजीस कळटले कित्याक हे जाता वाडटा ते आणि कॅन्सराक जावपाक कळपाक इट विल रिक्वायर टायम बिकॉज कॅन्सर तुका फट करून जायना सो इट रिक्वायर्स अराउंड 15 years 20 years सो 20 years फॉलो करप आणि फूल स्टेट जर इन्वॉल्व जाली इट विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड दॅट आमी फूल स्टेटीक एक कोहॉर्ट स्टडी करता आणि हाका हांवें सांगितलें की मनोहर पर्रीकराच्या नांवान ताका कॅन्सर जाल्लो सो ताका ताच्या नांवान एक तुवें एक ग्रुप करचो विच इज हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस 2 दोतोर जीएमसीचे 2 दोतोर हेल्थाचे नॉर्थ गोवाचो साऊथ गोवाचो आणि एक पीएसएमाचो एक आमच्या मेडिसिन डिपार्टमेंटाचो फ्रॉम जीएमसी आणि आमचे प्रायव्हेट सेक्टरांतले एक 2 दोतोर घेवचे अशे 6 दोतोर आणि एक स्टॅटिस्टिशियन आणि प्लॅनिंग म्हणून आसता तांचो एक घेवचो बिकॉज ते सगळे हँडल करपाक जाय प्लस एक एक्सपर्ट म्हणून एक टाटा हॉस्पिटल रिटायर्ड जो डॉक्टर दीक्षित बीन आहा ताका एक्सपर्ट म्हणून हाडूं येता बिकॉज ही हॅज डन मेनी स्टडीज लायक दीस आणि हाका एक मनोहर पर्रीकरच्या नांवान एक फंड दिवचो विच मील अबाउट 2 crores तरी लागतले ताका सुरवात करपाक एव्हरी इयरली थोडे फंडिंग लागतले अँड पीपल कॅन पुट इन मनी देर आपापले पयशे कोणाक घालपाचे आहा पर्रीकराच्या नांवान सपोज ताका आसा आनी ते स्टडी वील गो ऑन दॅट बेजीस अशें आनी ती जावपाक जाय तातूंतसून आमी एक्चुअली सारके फायंड आउट करूंक शकतले की वाय द कॅन्सर इज रायझींग खरोच तो रायज जाता काय ना पयलीं तो खरोच रायज जाता काय ना वॉज इम्पॉर्टंट कित्याक रायज जाता खंय तो रायज जाता खंयच्या भागान आमच्या गोंयच्या तो चड जाता डायटाचेर कितें ताका फरक आसा काय ओबेसिटीचो फरक आहा स्ट्रेस लेवलचो हे सगळें आमकां कळून येवंक शकता फक्त ट्रिटमेंट करीत रावप पेशंटांक कॅन्सर जावप आनी आमी ट्रिटमेंट नाका करप त्या पेक्षा प्रिव्हेन्शन करप कितें आमी बाबा एक पब्लीक एक आमी एक पॉलिसी करूं शकता गव्हर्नमेंट ऑन द बेसीस ऑफ दीस सो देन इट विल बी अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट सो हांवें हें सांगलां लेट्स सी आय होप गव्हर्नमेंट टेक्स अ हीड ऑफ दीस अँड फॉर्म अ कमिटी which will be गव्हर्नमेंटान तातूंत फंड्स घाले आणि बाकीचे आमने इवन प्रायव्हेट सेक्टर पीपल कॅन पुट फंड सीएसआर एक्टिव्हिटीजून फंड्स घालू शकता अँड दॅट इट विल कंटिन्यू अ लॉंग पिरियड ऑफ टायम हातून तो हांव कित्याक ते हेल्थाच्या अंडर येवचो सांगता बिकॉज हेल्थ ऑल ओव्हर गोवा तांचे जाळें आसा तांचे कडेन ते नर्सीस आसा तांचे पॅरामेडिकल स्टाफ्स आसा आयुष डॉक्टर्स आसा जीएमसी कडेन कशें आहा जीएमसी कॅन लूक आफ्टर द मागीर इम्प्लिमेंटेशन कितें तांचे फायंडींग कशें आहा ते करपाक जीएमसी करूं शकता बट जीएमसी इज लोकलायज टू इन अँड अराउंड जीएमसी पार्ट वायल हेल्थ कशें आहा हेल्थ सिस्टमीचे जाळें सारके सिस्टमॅटीक फूल गोवान गेल्ले आसा आणि थंय आमचे एएनएम जेएनएम खूप आसा म्हणजे स्टाफ तांचे कडेन भरपूर आसा हू कॅन डू दीस नायसली स्टडी आनी जाल्यार थोडे रिक्रूट करून मागीर एडिशनल भुरग्यांक रिक्रूट करूं येता किंवा स्टुडंटांक आमी यूज करूं शकता सो बट दीस वील बी अंडर आय एम क्वायट शुअर ओवर अ पिरियड ऑफ टायम दीस वील बी वन ऑफ इट्स कायंड इन फूल गोवा फूल इंडिया कित्याक फूल स्टेट खंयच केल्ली ना प्रत्येकानी एक एक एरियान केल्लें आसा पण फूल स्टेटीचेर खंयच कोहॉर्ट स्टडी ना सो आय फील दॅट इट विल बी अ व्हेरी गुड स्टडी फॉर आणि रिसर्चान आमी पयशे घालप इज रियली वर्थ इट सर तुम्ही पयर सीएमाक मेळ्ळे रिगार्डिंग बजेट मिटींग सो मेडिकल हेतून तुम्ही कितें कितें सजेशन दिलां फॉर दीस बजेट आमकां सीएमान एक मेसेज धाडले की तुमी येवन मेळात म्हणून रिगार्डींग बजेट सो हांव एज अ मेडिकल IMA प्रेसिडेंट मागीर डॉक्टर संदीप नायक सेक्रेटरी IMAचो आनी पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर रुफीन मोंतेरो आनी
future president, incoming president, डॉक्टर संदीप डॉक्टर चोडणकर अशें करून आमी डेलिगेशन वचून एका CMचे हेजे प्रमाणे आमी थंय गेले. And our meeting was very cordial, very friendly environment. He was also very cooperative. And we have put up certain points. पहिलो पॉइंट म्हणजे कितें, जेन्ना when government decides with any health policy matters, then government has to take IMA, Indian Medical Association, into consideration. They have to be part of policy matters because the doctors are the persons who know each and internal barik delicate intricacies are, they know it rather than the bureaucrats. So that was our suggestion, that IMA should be included whenever you decide any health related policies. So also you can partner with the health private sector so that there is a better data information transfer data. So that was one point. Second point was we have requested the government to upgrade the primary centers, which is very essential. You have to spend money on the primary center so that there is no load on the GMC, Goa Medical. Otherwise, for small things, you rush to GMC. If we can give services at primary level, better services at primary level, that will help a lot of people. It saves their traveling costs, time. So minor procedures here and there can be done at primary centers rather than going to GMC and spend a lot of time, energy, money. So that was second suggestion. Third is regarding Deen Dayal scheme. That has to be revised. That was, the rates were fixed long back. So that has to be revised because with those that amount which was fixed about few years back, hospitals cannot run. They cannot take that. So most of the time, sometimes what happens, the hospitals refuse the patient. So it doesn't serve the actual purpose. So that has to be revised. Because see, the cost has gone up. The salaries and everything is up. I cannot blame the hospitals also. The cost has gone up. So there should be some revision in the rates. So that we have agreed. And we have also requested the government to give boost to smaller hospitals. So that, with this Deen Dayal scheme, smaller procedures which can be done at the smaller hospitals, the cost will be very less. So small procedures and small day-to care, and that should be also covered, so the people are benefited. Another part, the next point was regarding the payment of the Deen Dayal scheme. There is a delay. Most of the time there is a delay in payment of the Deen Dayal payment, money. So what happens is younger surgeons, younger doctors, they are not willing to wait for 6 months or 7 months for payment. So payment should be done at least monthly, or at least once. At least after 2 months at least, so that the doctors are not affected. Then another point we have raised is disaster management. We have asked the government to include IMA in our disaster management so that we can help the community. We are ready to help in disaster management. Then another point we have raised is regarding the Clinical Establishment Act, which was passed in Legislative Assembly, but then it has to be ratified. There are a lot of loopholes there. So that has to be rectified. Then another point was
regarding COVID compensation. During COVID time, lot of health workers, doctors have worked overtime. They work exhausted. So they should be given compensation allowances and which are promised. That is another point. Then regarding pollution control, in pollution control board, they have started charging the hospitals air and water charges, and which are exorbitant. They take into consideration how they calculate is they take the cost of the building and the equipment, and on that they charge 10% of charges, first charges, and then the rate is fixed yearly accordingly. So these charges are very low. So we have asked the government to consider that air and pollution charges. And another thing, last was we at in Goa in Goa, we don't have a IMA house, whereas in a lot of all other states, they have IMA house which caters to the doctors as well as to the public. So we have asked for some grants for the IMA house. That was our last, if possible. It can help us in some way or the other. Okay, so CMन किती assurance दिला तुमका हेजेर किती So जातले he has assured everything. He has also asked for some modifications here and there, but he says, I will again review all this and I will see to each and every demand. Okay. How far he can help us. But he was positive in his approach. तुम्ही एक म्हटले की मीन कोविड वर्कर्सचे हे जातले किती ते पेमेंट और किती ते उरला ते some allowances were there, but as per him, they have government has cleared, but some have some say that it was not paid. I mean the workers. Okay. But the government says that we have paid most of them. So किती उरला That ते is what clear that was it. Yeah. म्हणजे उरला ते असं ते clear करून झालं. So that they are happy. Maybe I don't know किती technical faults किती असा I don't know. But as per CM म्हणतात आम्ही तसं clear केल्यात. थोडे काही किती उरला झाला then they have to come out with that. That is he has agreed for that. Okay. So आम्ही सर yeah. Okay. He has said that he आता सगळे करता जाग्यार घालता सगळे. Okay. तुमकां आनी मागीर कंप्लेन ना अशें म्हणून सांगता आमकां.